फोण्या केरी पालसरची ही निशा आणि सुमन सतरकार शुक्राराक काजूनी गेल्ले कडेन गव्यान तांचेर हल्लो केलो। निशाक जांगेक 21 पडल्यात। रानांनी आता गवे मायज जाल्यात। तांचो बंदोबस्त सरकारान करपाकूच जाय म्हणून तांचो आर्ग्युमेंट। प्रियोळ ते माशेल मेरेन खंय रानांनी 100 गवे आसात। आम्ही सकाळी फुडें उठत गेल्ली आमी जाल्यार काजूनी हय तर आदले दीस आमी रोंपे घातले दुसरे दीस ते पळोवपाक वचपाचें तेजे आसा आनी दुसरे दीस वचपाचें आयले आमगेले आमी मागीर आमगेल्या रानां पळोवपाक वयता भितर सरलेली आमच्या वांगडा पेटे आयिल्ले पेटे तुका एकदम झुडोन खंय वयतात न्हू पेटे मेळटा धांवले तर पेट्याच्या फाटीर जो गोवो लागलो तो पेटे आमचे सरी येतना खबरूच ना न्ही आमकां आमचे धांवून येयले धांवून येतना पेटे सरपाक पेट्रोल सारलो आनी एका उखल्ले सिंगार धांवूंक लागलो सिंगार सिंग घेवनूच मागीर हांवें उशे घातल्यो हे बॉम्ब मारला आपूण सोंपलें म्हणून म्हणपाक लागले गोवा घेवन वयता मागीर हांवें कोयती घेवन उशेर घातल्यो हेका उडोवं जाय म्हणून 10-15 किलोमिटर 2-4 किलो मारून घेवन गेलो तरी हे पडत ना काय ना न्हू आनी तेन्ना गोवा म्हाकाच पळोवपाक मागीर तेजे एकदांचे वडयले तेका सकल वडयले आनी फुडें वचून रावलो आनी पळोवंक लागलो मागीर तेका हांव घेवनूच येयलें उखलून गवे खुबूच आसा तो एकोल्ले गवे आहा तेजे भिडू आहा बारीक मोठ्याचे रानां वचपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता चडशें आमी वचपाकूय ना उपाय एकूच हिंका खंय तरी तालुक्यान हाडून धरून तेंची सोय करपाची आनी उपाय ना हिंका जावं हेजे सरकारान चिंतूं जाय न्हू जनावरां वाडलीं जाल्यार लोकांक गाठ करीत तितलें मारता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।